पेडणेतुयेच्या सिद्धी साई भक्त मंडळान 27 आणि 28 एप्रिलाक 13वो श्री साई उत्सव तुयान मनयलो. श्री साई उत्सवाक 2 दीस सांस्कृतिक कार्यावळी आयोजकांनी घडोवन हाडले. पेडणे म्हालांतल्या साई भक्तांची साईच्या दर्शनाक गर्दी आसली. संस्थापक श्री गणेश राजाराम पालेकर हांच्यांनी जेन्ना ही मूर्ती हांगासर स्थापन करपाचें ठरयलें, ह्या मुर्तेची एक स्पेशलिटी अशी की ही गोंयची अशी एकमेव मूर्ती आसतली जी बॉम्बे साकून शिर्डी पयली गेली, शिर्डीसून परत मुंबय आयली आनी मुंबय साकून सोणये गांवान हांगासर चलत रथान घालून येयल्ली आसा. 18 दीस पायी प्रवास करून ही बॉम्बे साकून मूर्ती ह्या गांवान स्थापन जाल्ली आसा. जेन्नाच्यान ह्या गांवान ही मूर्ती हांगासर बाबांची बसलेली आसा तेन्नाच्यान ह्या गांवान एक वेगळीच वलय हांगासर तयार जाल्लें आसा. एक चैतन्यमय वातावरण निर्मिती जाल्ली आसा. मोठ्या प्रमाणान साई भक्त हांगासर देव दर्शना खातीर येतात. हें देवूळ सगळ्यांक उक्तें आसता. एक म्हणणी आसली की लोकसेवा सुद्दां करची आनी त्या निमित्तान आमचे वेगवेगळे कार्यक्रम आसता. मॅडिकल कॅम्प म्हणा, भुरग्यां खातीर शिक्षणाक मदत करपाक म्हणा, आनी तातूंतल्या तातूंत एक 10वेच्या भुरग्यां खातीर आमी न चुकता गेली 8-10 वर्सां जालीं आमी न चुकता एक कार्यशाळा आयोजीत करता. फक्त 10वेच्या भुरग्यां खातीर इंग्लीश आनी मॅथ्स